भाजपान प्रवेश करपा खातीर आड आमदारांची एकी नाशिल्ल्यान सध्या तरी काँग्रेस आमदार पक्षांतल्यान फुटूंक ना दिवपाक गोंय काँग्रेसीक यश आयला। पक्षाच्या आमदारांक एकठांय दवरून फूट जावची न्ही म्हण पक्षाचे सचिव मुकुल वासनीक हे गोंयांत आयल्यात। आमी सगळे जाण काँग्रेस पक्षा वांगडाच आसात अशें मायकल लोबो सयत सगळ्या आमदारांनी परत स्पश्ट केलें। मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी पद म्हाकाच दिवचें अशें हांव म्हणना। आपणेच ह्या पदा वयल्यान म्हाका मुक्त करचो अशी मागणी पक्षा कडेन केल्ली। ह्या पदा खातीर दिगंबर कामत हांच्या नांवाची आपणे शिफारस केल्ली अशें मायकल म्हणटा। हांव काँग्रेसी वांगडाच आसा, काँग्रेस पक्ष केन्नाच सोडचो ना अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें। इतले मजगतीं काँग्रेस पक्षाची बसका जाल्या उपरांत काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी वासनीक हाका विचारल्यार ताणें ही काँग्रेसीच्या फुडाऱ्या कडेन चर्चा करपा खातीर घेतिल्ली सादी बसका अशें सांगून काँग्रेसीच्या फुटाफुटीच्या विशयाक लिपोवपाचो यत्न केलो। हमारे देश की राजनीति में पिछले कुछ समय से अलग अलग दलों के, खास करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू रखा है। कहीं पर उन्हें कामयाबी मिली, कहीं पर नहीं मिली। यहाँ गोवा में उन्होंने उसी तरह से प्रयास करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने दिखा दिया कि वो हर नापाक इरादा हमें तोड़ने का जो आप करोगे उसे हम सफल नहीं होने देंगे। ये पिछले दिनों की घटना ने साफ कर। I have told him that we are strongly with the Congress party. We have got elected on Congress, so it is our term of 5 years. We have to be with the party. If I have not attended a press conference over here, is it a ground for disqualification? Because I have come, I did not come over here. We took press conference there. All of you were present at Fortune one day before. We took press also at the hotel where we went. Then again over here. I said what we are trying to show the people. Nothing. There is absolutely. I said whatever has happened, you need to talk to all of them, and we are all together. And I have already earlier told Gundu Rao ji, had already told our GPCC president also, that whatever is happening in the state right now, after I getting elected as a MLA and in the Congress and as a CLP member, and the number of cases which are filed on me, I said I won't be able to do complete justice. And I had told them to give the CLP to whoever you all want to give, one among us, among the 11, that somebody else should be made as a Congress legislature party. सगळे जाण तुम्ही सिस्टमॅटिक आहात, तुमका काय प्रॉब्लेम ना, पार्टी कडल्यान कितें त्रास जाता अशें सगळे चालले, पण आमी सगळे हॅपी आहात। वन टू वनूय झाली आणि सगळे गेट टुगेदरूय झाले, सगळे बरे आहा, सगळे एकटीन आहा, कांयच टेन्शन मीटिंग सेंट्रल लिडर आयिल्ले हांगा कितें कन्फ्युजन जालां म्हणून हें करपाक जाऊन आतां क्लियर केलें आनी आयज वता दिसता काय ना, तशें कांय ना, सगळे रिमर्स